दिवसाच्या निमित्तान म्हजे आमचे जनरल सेक्रेटरी बापश्री दोतोर सावयकर तशें म्हजे मित्र बापश्री रोहन खोटे सहभागी जाल्ले आसात। विषय काही गोंयांत काही विषय जे हल्लीच्या सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान तकली वयर काडपाक लागल्यात। हांव राजकारणांत सादारणशें फाटल्या 30-40 वर्सां आसा आनी बऱ्याचशा मुख्यमंत्र्यांच्या खाली हांवें काम केल्लें आसा आनीक म्हजे अनुभवानुसार त्या मुख्यमंत्र्या वयलें एडमिनिस्ट्रेशन हांवें पळयलां। हातूंत भितर जितले मुख्यमंत्री 5, 7, 8 जाण म्हज्या अनुभवाक आयले तातूंतल्यान प्रामुख्यान पयलींचे मुख्यमंत्री बापश्री राणे हांचें शासन एक बरें आशिल्लें। त्या नंतर मागीर मनोहरभाई पर्रीकर हांचें शासन जें तांच्या शासनांत हांव जरी मिनिस्टर जरी नाशिल्लो तरी आसतना MLA म्हणून तांचे शासन पद्दती आशिल्ली पयलीं ते लागींच्यान अनुभवली। आनी आतां हल्लीच्या काळांत म्हणजे फाटल्या 2.5 वर्सांत डॉक्टर प्रमोद सावंत हे मुख्यमंत्री म्हणून तांच्या कॅबिनेटी भितर सहकार काम उरतात। म्हाका सांगन दिसता की डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आसा पळय फाटल्या 2.5 वर्सांत मुख्यमंत्री म्हणून एक बरे पद्दतीन गोंयांत जें शासन दिवपाक जाय ताचे हर तरेचे प्रयत्न करून ते करपाक पळयतात। आनी तांचे एक सहकारी म्हणून आनी सिनियर एक व्यक्ती म्हणून म्हाका मनांत आयलें की तांचे बद्दल जे आज कितें एखादी गलिच्छ राजकारणा संबंदी सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान चलता ताजेर हांवें थोडें भाश्य करपाक जाय आशिल्लें। उदाहरणार्थ लँड ग्रॅबिंग हो विशय जो फाटल्या सादारणशे 2-2.5 वर्सां गोंयांत आमी आयकतात। पयलींच खेपे हांवें पळयलें की एक मुख्यमंत्र्यान स्वताच्या माध्यमांतल्यान म्हणटा तशें लँड ग्रॅबिंगाचो जेन्ना विशय तांचे कडेन आयलो ते सगळे सब रजिस्ट्रार ऑफिस वगैरे वगैरे हातूंतल्यान ही माहिती गोळा करून घेतली। लोकांचे नंतर मागीर काही कंप्लेन्स येवपाक लागल्यो आनीक हो विशय जो आसा पळय न्ही तो म्हजे दिसपान मुखाल्ले एक सादारणशे 5-6 म्हयन्या भितर किंवा वर्स भितर हो निस्तारतलो। एक प्रामुख्यान पयलीं म्हटल्यार कितें ही जे वायट कृत्य चलताले पळय न्ही म्हणजे बेनामी दुसऱ्याची जमीन जो खंय परदेशां आसा आनी खंय दुसरे कडेन आसा त्या मनशाची जमीन बनावट कागदपत्रां करून ते बळकावप आनी मागीर भलत्याकच विकून उडोवप हो जो प्रकार चलतालो पळय न्ही खबर ना की कितले वर्सां पयलीं चलतालो अशें म्हणून। पण जेन्ना हे नजरेक आयलें तेन्ना माननीय मुख्यमंत्र्यान ह्या विशयात सामकें स्वता लक्ष घातलें। आमचे कडेन 1-2दा हो विशय आयलो डिस्कशनाक कॅबिनेटीच्या भायर आनीक 631 सुमार एप्लिकेशन्स लोकांची कंप्लेन्स आयली त्या संबंदी। तातूंतले फक्त आज 42 कंप्लेन्स अंडर प्रोसेस आसात, बाकीच्यो जवळ जवळ फायनलायज जाल्ले आसा। आनीक ह्या सगळ्या प्रोसेसा भितर म्हणजे कशें न्यूट्रल पद्दतीन हांगसर काम चलिल्लें आसा आनी त्या अनुसार जवळ जवळ 54 सुमार लोकांक हांगसरल्यान अरेस्ट जाले हे एकंदरीत सगळ्या प्रोसेसा भितर। आनी हे अरेस्ट जे आसा पळय न्ही ते अशेंच म्हणजे उठसूट अरेस्ट करूं ना, सारकी ताची शहानिशा करून आनी त्या बरोबरच इवन तातूंत भितर समजा एखादी अधिकारी आसले जर जायत जाल्यार ते सुद्दां तातूंत सस्पेंड जाल्ले आसा, अरेस्ट जाल्ले आसात। अशें जवळ जवळ 6 अधिकारी जे आसा पळय न्ही तातूंत अरेस्ट जाल्ले आसात, सस्पेंड जाल्ले आसात। म्हाका सांगन दिसता तें अशें की गोंयच्या कल्याणा खातीर गोंयच्या बऱ्या खातीर जे कितें विशय आसा पळय न्ही ते विशय माननीय मुख्यमंत्री जे आसा पळय न्ही बरे भशेन हाताळटात हे अनुभवाक येता। कारण आठवड्यांतल्यान 1-2-3 तरी मेळप जाता आनी तसोच विशय मागीर आमच्या पॉट होल्सा संबंदी म्हाका एकदम पुराय खबर ना पूण हांव पोटांत हांव सांगूंक शकता तें अशें हांवें फाटल्या 6 म्हयन्या भितर म्हज्या शिरोड्या मतदारसंघात एंटायर अंडरग्रावंड केबलिंग करून उडयलां। आतां सुभाष रोडे एकूच मतदारसंघ आसचे ना, अशे साबार मतदारसंघ आसतले ज्या मतदारसंघांतल्यान फाटले सादारणशे 6 ते 8 म्हयन्याक अंडरग्रावंड केबलिंग जाल्लें आसा। जे प्रोविजन आमी मुखाल्ल्या 50 ते 100 वर्सां खातीर करतात म्हटल्यार आतां जेणे करून ओवरहेड लायन जे आशिल्ले पळय 11 तुगेले केवी केबल 63 केवी केबल जे आसा पळय ते सगळे कुशीन काडून अंडरग्रावंड केबलिंग करपाचें आनी लोकांक 24/7 ही सप्लाय जी आसा पळय न्ही पावर सप्लाय ही जावपाक जाय। आतां ह्या प्रोसेसा भितर म्हजो स्वताचो अनुभव सांगता। ह्या प्रोसेसा भितर म्हणजे शिरोडेच्या रस्त्यांक फाटल्या 15 वर्सां केन्नाच हें नाशिल्लें, फोणकूल नाशिल्ले पोटहोल्स जायले ते एक काही ठिकाणी म्हाका पोटहोल्स दिसले। उदाहरणार्थ बोरयात डॉक्टर सावकाराच्या हॉस्पिटलाच्या मुखार किंवा ताजे नंतर मागीर आमची मांडोवी पॅलेस आसा ताजे मुखार थंय फर्स्ट टायम। तशें मॅकडॉल फॅक्टरी आसा पळय न्ही ते मॅकडॉल फॅक्टरी कडेन आतां हें जेन्ना चित्र म्हाका हांगसर म्हजेच खुद्द मतदारसंघात दिसता आनी आटोकाट प्रयत्न करून हांव आय एम ट्रायंग टू हॅव अ व्हेरी फिनिश सर्फेस फॉर जनरल पब्लीक
म्हणजे तांकां त्रास जावचे अशें म्हणून. तर अशेच पद्दतीन बाकीच्या मतदारसंघांनी उदाहरणार्थ मडकयच्या मतदारसंघात कारण थंय बी मोठ्या प्रमाणात अंडरग्रावंड केबलिंग जाल्लें आसा. लक्षांत घेवपाक जाय आमी की अशे प्रकारे एक्सपेंडिचर खर्च करून म्हणजे जवळ जवळ म्हणजे हितून तर म्हाका दिसता 200 कोटी वयर खर्च जाल्ले आसा मडकयच्या मतदारसंघात. कारण हो दीस इज वन टायम एक्सपेंडिचर. हो एक्सपेंडिचर जालो की मुखाल्ल्या 20 वर्सां 30 वर्सां 40 वर्सांक आमकां पावर सप्लाय प्रॉब्लेम आसचे ना. आनी म्हणूनच म्हाका दिसता की हे असे काही विशय जे आसात IPP म्हटला IPP ह्या माध्यमांतल्यान आमकां जमीन जी सरकारान काही आस्थापनाक दिल्ली आसा एखादी तातूंत समजाच अशें जरी की सामकें विघात कितें आसा जर जायत म्हाका दिसता की आमचे मुख्यमंत्री आसा पळय न्ही सारके ओपन आसात त्या संबंधी डिसिशन घेवपाक. आनी म्हणूनच आयच्या प्रेस कॉन्फरन्स निमित्यान की वी आर ऑल टुगेदर आमी 12 मंत्री आमच्या मुख्यमंत्र्या बरोबर 11 मंत्री मुख्यमंत्र्या बरोबर सॉलिडॅरिटी उबे आसात. असे काही विघातक आनीक हांव अशें म्हणन की वायट हातूंतल्यान जो कितें सोशल मिडियाचेर खेळ चल्लेलो आसा तो जावचो ना अशा प्रकारची नम्रतायेची म्हजी विनंती. कारण एक लक्षात घेवपाक जाय तातूंतल्यान मायंड डायवर्शन जाता आनी जी कितें क्रिएटिविटी आनी कन्स्ट्रक्टीव काम आमकां राज्या संबंदी करपाक जाय आमच्या प्रांता संबंदी करपाक जाय ताका खीळ बसता. हें जावपाक जायना अशें खंयचोय सुज्ञ नागरीक जो आसा पळय तो म्हणटलो आनी मानतलोय बीन. आनी त्या नदरेन म्हजी अपील आसा तमाम गोमंतकी भावां की गोंयची कन्स्ट्रक्टीव बांदावळ जी करपाक जाय न्ही त्या संबंधी तुमी आमी सगळ्यांनी सूचना करच्यो नक्कीच हातूंत दुबावूच ना बऱ्यो सूचना करच्यो आनी वी आर ऑलवेज वेलकम दॅट. म्हाका खूब ह्या पत्रकार म्हज्या डिपार्टमेंटा संबंधी ते मागीर कॉर्पोरेशन आसूं एक आमचे WID आसूं विचारतात सांगतात आनी आय एम ऑलवेज ओपन फॉर दॅट सर्वीस. सो म्हाका दिसता की हो विशय जो आसा पळय न्ही ह्या विशयाचेर आनी चड लांबून धर. सुभाष भाऊन आता आपले मनोगत जे व्यक्त केला त्या माध्यमांतल्यान फुडें वता आसतना एक आमी समजून घेवपाक जाय की आज आमी आउट ऑफ 40 मेंबर्स इन द असेंब्ली 33 आर इन द रुलिंग 7 आर इन द ऑपोजिशन. विशय खूब एडिशनल जे आसात गोंया खातीर खूब म्हत्वाचे ताजेर भर दिवन डबल इंजीन सरकार हाजो फायदो आमकां कितलो जाता हे मुख्यमंत्री पळोवन सेंटराचो हेल्प घेवन वी आर ट्रायंग टू फायंड सोल्युशन्स इन द लॉंग रन फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. हालींच्या हालीं असेंब्ली पयर जाली आनी त्या असेंब्लीच्या माध्यमान खुबशे विशय डिस्कस जाले. असेंब्लीचो फोरम घेवन आज ऑपोजिशन वेगळे वेगळे विशयाचेर जे उलयल्ले ताजेर सोशल मिडिया मॅसेजीस बाकीच्यो व्हिडियोज बाकी तरेतरेचे चालूच आसा. तातूंत पळयतल्यार एक जाता की थोडे अनसॅटिस्फायड लोक जे आसता जांचे कडेन विशय ना तेच हे स्टोरी तयार करता काय. जेन्ना एलिगेशन्स घालता तेन्ना ताका फाटल्यान कोणा कांयच बेज ना ते एलिगेशन्स घालप. सोशल मिडिया म्हणटा ती एक डबल एजेड स्वॉर्ड. एलिगेशन्स घालता आसतना आर्टिकल्स येतात व्हिडियोज येतात जे सर्क्युलेशनान आसा स्पेसिफिकली टार्गेटींग आवर चीफ मिनिस्टर म्हाका इज हायली कंडेमेबल. तातूंत तथ्य आसा जाल्यार उलोवप वेगळी गजाल आसा. आरोप करप आनी ताजेर मागीर फुडें कांयच करप ना आनी तेच आरोपाचेर सोशल मिडिया मॅसेजीस जावप आनी त्यो सोशल मॅसेजीस जावन व्हिडियो जावप हे म्हाका दिसता आमचे गोंय सारकेले स्मॉल राज्यान जेन्ना मुख्यमंत्री सगळ्यांक घेवन फुडें वता तेन्ना आमचें कर्तव्य आसता की आपलें काम करीत आमी फुडें वचप. प्रोटोकॉलाचे विशय आयले प्रोटोकॉलाचे ट्रान्सपोर्टेशनाचे विशय आयले. आय एम नॉट होल्डिंग दॅट पोर्टफोलियो पूण प्रोटोकॉल हॅज टू बी हँडल्ड एज अ प्रोटोकॉल. आमी समज गोंय राज्य पर्यटन म्हणटा आसतना अतिथी देवो भव म्हणटा जाल्यार ते अतिथी देवो भव म्हणटा ते ट्युरिस्ट जेन्ना आमी म्हणटा गॉड म्हणून जाल्यार खंयचोय गेस्ट आयलो वी हॅव टू ट्रीट हिम एंड गिव हॉस्पिटॅलिटी इन दॅट पर्टिक्युलर मॅनर. ताका अरेंजमेंट्स करप ताका ट्रान्सपोर्टेशन दवरप बाकीची ही सदांच दवरिल्ली आसा आनी हे इट इज नॉट रिलेटेड टू दिस 2.5 years ऑफ गव्हर्मेंट. लिबरेशन जाल्ले जितले सरकार आयले तांचे टोटल मारून कॅल्क्युलेशन करून पळोवचें पडटलें की कोणें ट्रान्सपोर्टेशनाक कितें दिलें म्हणून. विशय जे म्हत्वाचे आसा घेवप इतलेच आमकांय खबर आसा. आमी सरकार सक्षम आसा अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत हॅज केप्ट हिज डोर्स ओपन फॉर एवरी MLA मिनिस्टर एंड द कॉमन मॅन टू कम एंड डिस्कस द इश्यूज विच आर इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा. सो जेन्ना एकदा एक्सेसिबिलिटी बिकम्स सच अ इजी टूल की ते प्रश्न चड येवंक लागतात आनी ताच्या खातीर जेन्ना व्हिडियो सर्क्युलेशनाक वचपाक लागता एक तो आयलो 40 लाखाचे लाडू काय कितें सादो मोटीव रायट रॉंग इंग्लीश यूज्ड इन सम फोरम एंड मेड इनटू अ रायट मेसेज समटायम्स टॉक्स डिफरंटली. जे आमच्या चवथीक दिवाळेक क्रिसमसाक जे सरकार नाल्यार मुख्यमंत्र्याच्या ऑफिसांतल्यान जी भेट वस्तू वता स्वीट्स
मेड बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, विमेन एम्पावरमेंट म्हणून सगळे उलयता, महिला सशक्तीकरण, तांकां ऑर्डर दिल्ली आसता आनी त्या एजन्सीक समज पयशे दिल्ले, हांव ती जस्टिफाय करूंक वचना, पूण हांव एकूच सांगूंक सोदतां की हे माध्यम जे दिता ताजेर ते लाडवाचेर दाखोवप आनी ताजेर एक व्हिडिओ करप, सो द ओवरऑल मेसेज गोज डिफरंट देन वॉट द इंटेंट ऑफ द गव्हर्मेंट वॉज. एक वाटेन सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलांक सपोर्ट दिलो आनी तांकां तांचे आसा ते खाण घेतलें आनी सगळ्यांक डिस्ट्रीब्यूट केलें, हे एक समज काम केलें जाल्यार ताजेर एक प्रश्न आयलो. अशे प्रश्न काडून गेले जाल्यार प्रिवियस गव्हर्मेंट्स पळोवंक गेले, काँग्रेस गव्हर्मेंट बाकीचे, जाल्यार म्हाका दिसता खुबशे अशे प्रश्न अजून येवंक शकतात आनी एखादी आनी इलेक्शन येतलेय बी जाची उत्तरां कोणाक दिवपाकूच जमची ना. पूण हाज्या पयलीं एकूच प्रश्न पडटा की लास्ट असेंब्ली जाल्ल्या सोशल मिडियाची गरमी इतली जाल्या, स्पेसिफिकली टार्गेटींग मुख्यमंत्री ऑर अ फ्यू मिनिस्टर्स, तातूंत एक प्रश्न पडटा की हे जे लोक करूंक सोदता तांचो हेतू कितें, हे कोण आनी कित्याक करता. कित्याक विशय आसात, प्रश्न आसात, तातूंत सरकार जबाबदारी घेवन मुख्यमंत्री काम सॉल्व करीत वता. जशें सुभाष भाऊन सांगलें रिगार्डिंग आमचो लँड स्कॅम्स हॅव बीन देर इन द पास्ट. हांव पार्टी जॉईन जाल्लो सुद्दां तेन्ना हांवें सांगिल्लें की बाबा लँड स्कॅम आसा जाल्यार SIT करून घेवपाक जाय आनी आमी SIT मुख्यमंत्र्या कडल्यान करून घेतली 2022 हो सरकार येना फुडें. आज केसीस फुडें वचपाक लागल्यो आनी ताचें सोल्युशनूय मेळटलें. आरोपी कोण आसा ते मेळपाक लागले. सिंडिकेट ऑफ गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स एंड दोज सिंडिकेट हू आर इन्वॉल्वड इन दीस ते एक्सपोज जावंक लागले आनी ताचेर कारवाई जाता जाता सरकाराचे एक्शनूय जावंक लागले आनी मुख्यमंत्री आमच्या म्हायती प्रमाणे पर्सनली मॉनिटर करता ह्यो केसी, हातूंतल्यान तोडगे काडून फुडें वचपाक, न्याय दिवपाक त्या लोकांक जांची प्रॉपर्टीज हडप केल्ल्यो. आमच्या स्वता परवरी मतदारसंघात अश्यो केसीस जाल्ल्यो आसा. आमच्या कुशिकच्या मतदारसंघात सालिगांव जाल्ल्यो आसा, ओल्ड गोवा जाल्ल्यो आसा. सेम नांवां जी आयिल्ली, जे काही राजकारणान भितर राविल्ले आनी फाटीं कॉन्टेस्टूय केल्ले, ती नांवां आसात. आय थिंक एवरीथींग इज कमिंग, पूण इल्लो टायम दिवचो पडटा फॉर गव्हर्मेंट एंड गव्हर्नन्स टू परफॉर्म. 182 crore स्कॅम म्हणून तो ब्रॉडबँडाचो एक टॉपिक थंय खंय तरी काडिल्लो असेंब्लीन. एज अ IT मिनिस्टर 2009 ह्या सरकारान न्हय, 2009तल्यान आतां पर्यंत तुमी कॅल्क्युलेशन करता 22.85 crores इन्क्लुडींग द एक्सटेन्शन आनी स्कॅम दाखयता. कसलो स्कॅम? पूण हांवें सांगिल्लें स्कॅम आसा जाल्यार दवरा म्हूण टेबल पाटाराचेर. आज पर्यंत काय म्हाका काय मेळूं ना. आनी समबडी वॉन्ट्स टू गो, ही कॅन डेफिनेटली गो टू द कोर्ट एंड आस्क क्वेश्चन्स. ज्या सरकारान तेन्ना काँग्रेस सरकारान 2009 जी केस घेतिल्ली, दॅट वॉज बेसिकली ऑन बू बेसीस, बिल्ड, ओन एंड ऑपरेट, ट्रान्सफर जावूं नाशिल्ली. आनी आयच्या काळान जो पर्यंत इमिजिएट सोल्युशन येना तितलो पर्यंत हे एक्सटेन्शन घेवचें पडटा की सगळी गव्हर्मेंट थ्रू इंट्रानेट इज कनेक्टेड. ऑल्टरनेट सोल्युशन्स आमी फक्त एकूच केलें की मुख्यमंत्र्यान सेंटरा कडेन उलोवन वी ट्राय टू फायंड अ सोल्युशन की सरकार, गोंय सरकारांनी पयशे न घालता आमकां सोल्युशन मेळटा काय टू रिप्लेस दीस. द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, द IT डिपार्टमेंट, IT मिनिस्ट्री इन द सेंटर हॅज एग्रीड आनी अंडर भरतनेट 3.0 आमकां ती सुविधा मेळटा. सो आज तुम्ही ती सेव्हिंग जे आमी 784 crores केले ताजेर उलोवपाची गरज आसा ना की 22.85 into 9 जे आमी आतां न्हय, पयलींचे सरकार फ्रॉम